40 मतदारसंघ, प्रत्येक मतदारसंघाचो आपलो रंग आणि हो रंग आम्ही तुमच्या मुखार घेऊन येता एका नव्या रूपात, एका वेगळ्या स्वरूपात. नमस्कार, माझे नाव रोहित वाडकार आणि तुम्ही पळयतात अमया अ डेअरी एंटरप्राइज बाय अबाब इंडस्ट्रीज प्रेझेंट्स मतदार राजा इन असोसिएशन विथ एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट. मेनी ऑप्शन्स, वन नेम. आयज आम्ही आयला वेळी मतदारसंघात मेळपाक हांगासरल्या मतदार राजाक जाणून घेवपाक तांचे विषय, तांचे अपेक्षा, तांच्यो आणि ही फाटली कितकीशी वर्सां यांच्यो अपेक्षा पूर्ण झाल्या काय ना हे जाणून घेऊया तांच्याच कडच्यान. पण तांकां मेळच्या पयलीं पळोवया ह्या मतदारसंघाचो राजकीय प्रवास. गोंयाक घटक राज्य मेळ्या उपरांत 1989च्या वेंचणुकेन इंडियन नॅशनल काँग्रेसची फॅरल फुर्ताडोवन 8,962 मतां घेवन वेळी मतदारसंघाची आमदार जाली. फुडें 1994च्या वेंचणुकेन इंडिपेंडंट रावल्ल्या मानू फर्नांडिसान 5,409 मतां घेवन इंडियन नॅशनल काँग्रेसचे वर्चस्व हालयलें आणि तो वेळी मतदारसंघाचो आमदार जालो. पूण 1999च्या वेंचणुकेन आदल्या आमदाराक मात दिवन इंडियन नॅशनल काँग्रेसचे फिलिप नेरी रॉड्रिक्सान 7,829 मतां घेवन जैत मेळयली. ही जैत फिलिप नेरी रॉड्रिक्सान परत एकदा 2002च्या वेंचणुकेन तिकयली 8,664 मतां घेवन इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या उमेदवाराक मात दिली. 2007च्या वेंचणुकेन फिलिप नेरी रॉड्रिक्सान इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या तिकेटीर आपल्या आमदारकीची हॅट्रिक केली. ताणें सेव्ह गोवा फ्रंटच्या बेंजामिन सिल्वाक 7,965 मतां घेवन मात दिली आणि वेळीचे आमदार जाले. पूण फाटल्या म्हणजे 2012च्या वेंचणुकेन इंडिपेंडंट रावन बेंजामिन सिल्वान फिलिप नेरी रॉड्रिक्साक 13,164 मतां घेवन मात दिली आणि वेळी मतदारसंघाचे आमदारकी मेळयली. पास्ट टेन्सांतल्यान येवया आमी प्रेझेंट टेन्सान आणि आयज आमी बसल्या मार्टिन्स प्लेस नाविले हांगासर मेळपाक वेळीच्या मतदार राजाक. जाणून घेवपाक हो मतदारसंघ तांच्याच कडच्यान. तुमचे ओपनिंग रिमार्क्स आणि तुमचे नाव. म्हजें नांव फ्रँक वेगस आनी हांव रिप्रेझेंट जाता गोवा फॉर्वर्ड पार्टी, स्टेट एक्झिक्युटीव मेंबर फ्रॉम वेली कॉन्स्टिट्युएन्सी. म्हज्या मतदारसंघात जो प्रश्न आसा तो एम्प्लॉयमेंटाचेर. आज गोंयच्या सरकारान जे प्रायवेट सेक्टर आसा थंयसर सगळे नॉन गोवान बोल्लेले आसात आनी हो वेल्ली मतदारसंघ जो आसा थंयसर आमचे जे तारवटी भाव आसात ते चड रिप्रेझेंट जातात आनी तारवट्या भावांक लागून आयज जायते वेल्ली मतदारसंघाक एक उदारगत जाल्या. उदारगत म्हणजे कितें, ते घर बांदतात, एक मोटर घेतात, ती आमची इकॉनॉमी वाडटा आनी आयज तांकां एक सेक्युरिटी म्हणून ना. हे तारवटी भावांक आज कंपनी अश्यो जाल्यो आसात हायर एंड फायर आनी हेच पासत एक गोंयच्या गव्हर्मेंटा लागीं एक तारवड्यां पासत एक सी फेरस सेल म्हूण मागलेलें. तें आजून देखून तांणी हें तारवड्यांक दिल्लें ना. आनी जे प्रायवेट सेक्टरांत जॉब आसात ते 80% ते जॉब तांणी आमच्या गोंयकारांक दवरूंक जाय. आमच्या गोंयकार दुसरे स्टेटींत वचोन जॉब करपाचे ना, पूण भायले येवन हांगासर जॉब करतात. पूण हाकाच लागून आमचे गोंयकार भाव भायर परदेसांत वचपाक भायर सरतात. I'm Ramona Almeida from the Valley Civic and Consumer Forum convener. The issues troubling Valley are many, but I like to highlight something like electricity. Our wirings have been very old for a very, very long time and they have not been replaced. Also, our PWD water supply has been very low pressured. So the region which is on the higher level does not get water supply and it's not 24 hours. Another issue is agriculture. A lot of our land is under agriculture but left fallow, and the main reason is because of the sluice gates which were not maintained properly. As a result, a lot of sea water has inundated the land. Also, the farmers cannot grow, even when they're growing the paddy fields. The problem that occurs is cattle menace, and that is a huge problem. Even though agricultural department is giving subsidy for putting the fencing, it's not possible because owners do not give NOCs to the farmers. Another very important issue is PWD supply, roads. Pipelines have been put on either side of the roads, but the resurfacing has not yet happened.
and and it becomes a very dangerous road. Accidents occur on the road. Another very important issue which is always harboring on every Gram Sabha is the Kudbona jetty issue. We have 9,000 population, which 5,000 workers working on the trawlers. As a result, many of them do not have health cards. So health issue is a major issue regarding at the jetty. Also, open defecation is happening continuously, which is not being addressed by the Department of Fisheries. And another thing is that even though crew cards are made, health cards are not given importance. Another issue is the harbour, the jetty, is being labelled as mini harbour, which is resented by many of the Gram Sabha members. हांव आयवी फेरांव, हांव हाऊसवायफ आनी आमच्या वेली कॉन्स्टिट्युएन्सी इश्यूज म्हणटा ते मेन बायलांचे म्हणल्यार हेल्थ कॅर फेसिलिटीज. एक कोणूय दुयेंत पडलो जाल्यार रातचो दोतोर सायडीन कोणूच ना. वी हॅव टू गो ऑल द वे टू मारगांव आनी एक सिरियस केस आसलो जाल्यार दॅट पर्सन कॅन इवन डाय. आनी एक म्हणल्यार इंटरनल रोड्स, जायते रस्ते भितर डेव्हलप जावंक ना. There are places like Sanzedi, Arial, Dikarpale, भितर रस्ते इतले बॅड. इवन सारजोरा इंटरनल रोड्स इतले वायट, थिंगा एक मोटरसायकल नो एक कार देखून व्हरूंक जायना. म्हजें नांव जुलियो मोंतेरो, पांच विलेज पंचायत सांजेद एरियल. आमचे विलेजन इश्यू कन्सर्निंग आसात ते सद्या तरी पयलेच फावटी आमी वेली कॉन्स्टिट्युएन्सी जॉयन जाल्या. हाज्या पयलीं आमी कुडतरीन आसले आनी आमच्या विलेजान जे इश्यूज आहात ते आमचे कुडतरीक मतदान आसतना जे MLAs एक्स MPs आसले तांणी आमचेर कसलोच लक्ष दिवंक ना. आमची विलेज अशी एक्सप्लॉयटेड जाल्ली आसा. मेजर लँड आमची लँड एक्विजिशन्स जाल्ली आहा. थोडी पायपलायन, कोंकण रेल्वे, सावथ सेंट्रल रेल्वे आनी इंडस्ट्रियल स्टेट, बट ताचो बेनिफीट आमकां विलेजर्सांक कांय जावंक ना. आयज आमी एक इंडस्ट्रियल स्टेट आसा, ते इंडस्ट्रियल स्टेटींत आमचे म्हाका दिसना 10% देखून आमचे तितून काम करता म्हणून. आनी ज्यो तितून आसात त्यो इंडस्ट्रियल युनीट आसात ते सगळे स्क्रॅप यार्डांनी आड्डे जाल्ले आसा. आमी जायतो प्रयत्न केला हेजेर आनी आमी आमचे MLAकूच कन्सर्न केल्लो आसा हेजे वर हे युनीट आसा तांचेर क्लोज करून आमकां एक नवी इंडस्ट्रियल स्टेट तितून दिवपाक. My name is Candida Ribello and I am from Shishini, Deosua. My main concern today is what about the women? There are various levels of concerns for women. First being the security, whether women are really secure in our state or in India. The second concern is, have we really done something to uplift women? There are so many, like I myself am a very small time entrepreneur and I have tried time and again to come up, and it's all, after finding out, but there is no government scheme that really outrightly comes across. Secondly, in the past, in the present, I hope it changes for the future, is that MLAs have never come forward to help women in a big way. Whether it is self-help groups, whether it is NGOs, whether it's telling them about entrepreneurial programs or loans. They have never come forward. It's only when you are in a need and you feel, then you go around hopping and finding out this information. So that is my second concern, because as far as women is concerned, security, of course, for the girl child. Are we really secure in our village? Because in the upper part of our constituency, like in Veli, where the lady already spoke about the jetty, we have so many guys who come from outside the state and work there. So our security people, I'm talking about the police, aware of what is happening? If tomorrow there's an issue of a robbery, is there a rape, are they able to pinpoint really who these people are, and have they made this problem for us? As far as entrepreneurs are concerned, I have heard and seen there are many schemes when it comes to women or child,
but nobody in the panchayat really comes out to give this scheme to each and everybody. I'm a panch, I'm a sarpanch. If I have to give this scheme, I'll give it to somebody who has supported me in his election. So these things come out only to their favorites and not to everybody. And I just hope this changes for the future for all of us. म्हजें नांव विनय तारी, हांव रेजिडेंट फ्रॉम बापसोरा बेल्लीम. खरेंच जशें आतां तांणी उलयलां तेजेरूच हांव कंटिन्युएशन करता की आमी म्हणटा भारताक स्वातंत्र्य मेळ्ळें 50 वर्सां जालीं, 60 वर्सां जालीं, गोंयां लिबरेट जालें, गोंयाक मुक्ती मेळ्ळी, इंग्रजाचे जे गुलाम आमी जाल्ले गुलामगिरींतल्यान आमकां मुक्ती मेळ्ळी. पण हांव म्हणटा गोंया स्वतंत्र जालें, भारत स्वतंत्र जालें, पण खरेंच गोंयकार स्वतंत्र जाल्या काय हो एक प्रश्न पडला. कित्याक अजून सुद्दां म्हाका दिसता आमी खंयच्या तरी गुलामगिरीतूच आसा. जशें ताणें म्हटलां की एक MLAचो क्लोज जाल्यार तुका स्किम्स मेळटा, तुजेर फेवर जाता. खरोखरच म्हणजे ते अजुनूय आमी त्या गुलामगिरींतल्यान भायर सरूंक ना. सो जरी तर ही गुलामगिरी जर चालू जर आसत जाल्यार आमी स्वतंत्र कशें जाले. जेन्ना एक आपलें मत मांडपाक शकना, जेन्ना एक लोकांक जाय ती गोश्ट जर जायना, कोणाच्या गुलामगिरी, कोणाची एक चमचेगिरी, कोणाचें हें करून थंय ताजे दारांत वचप, ताजी चापलुसी करप, हें केले बगर जर काम जायना म्हणजे आमी गुलामच जाले न्ही. म्हणजे आमकां अजून गोंयकाराक तरी आमकां जावं भारतीयवासी, हांव म्हणटा सबंद भारतवासी अशें धरया, तर आमकां जर स्वातंत्र्यच जर मेळूंक ना जाल्यार आमी आनी मतदार राजा किंवा गोंयकार राजा, पयलीं गोंयकार राजा जाल्यारच मतदार राजा जातलो. हांव वेलकम करता तुमी हांगा आयल्यात आसात. आनी हो जो आमचो जो आवाज आसा की खरोखरच आमी मतदार राजा आसा काय फक्त आमी एकच दिसाचे. जो एक मनीस जर आमी कॉन्फिडन्सान एक 5 वर्सां खातीर जिखोवन दिता, तो जर 1 वर्सान जर आमकां कळला बाबा हो मनीस आमच्या लायकीचो न्ही, हो आमच्या कॉन्फिडन्साचो न्ही, ताका आमी आनी 4 वर्सां तकलेर कित्याक सांबाळप, ताका काडून खंय जमनीक मारात, आमकां अधिकार दियात, आमचे आनी 4 वर्सां वेस्ट करनाकात. बिकॉज इट इज जस्ट अ कॉन्फिडन्स. आमी एक विश्वास दाखयल्लो आसता की हो मनीस फाटले भशेन करपाना, हो कितें जाल्यार बरें करतलो. पण तो तशें करना, तरी सुद्दां वायट करता जाल्यार सुद्दां आमी 4 वर्सां ताका कित्याक भोगप, कित्याक सोंसप. हो एक प्रश्न आतां ज्वलंत प्रश्न आसा, हो सॉल्व जावपा जाय. ही खरी डेमोक्रेसी जातली. आमी एक जर घाट्याक सुद्दां जर 1 दिसाच्या कामाक जर हाडलो 500 रुपया दिवन आनी तो जर 1 वरान जर आपलें जर काम सारकें करना, आमी ताका लात मारून धांवून येता, बाबा तुज्यान काम जायना, तूं वच. आनी हे जे चोर जाल्ले आसा, जे आमकां प्रॉमिसीस दिता, जे आमकां मॅनिफेस्टो दिता, आनी जसो निवडून आयलो तो मॅनिफेस्टो एक कडेन आनी आपलो पर्सनल मॅनिफेस्टो काडून लोकांचेर हे लादता, लोकांचेर अशें गुलामगिरी करपाक हें करता, असल्या मनशाक आमी 5 वर्सां भोगपाची आमकां गरजच ना. ही सिस्टम खंय तरी चेंज जावपा जाय अशें हांव तुमच्या मिडियमांतल्यान लोकां कडल्यान मांडपाक सोदतां. आतां आमचे लोकल इश्यू जाय जाल्यार आमी 10-15 वर्सां जाली फाटले आमचे ग्रामसभा मेंबर आसा. प्रत्येक ग्रामसभेत आमचो एक मेजर प्रश्न म्हणटा तो कुडबाणा. जो कोण येता तो थंय कोणूय आसूं, तो हो पार्टी आसूं, ती पार्टी आसूं, हो MLA आसूं, तो MLA आसूं, प्रत्येकाक थंय एक कितें नाल्यार कितें करपाचें आसा. बाबा थंय एरिया कितली आसा, थंय फिजिबिलिटी कितली आसा, थंय ऑपरेशन कितली जावपाक शकता, थंय लोकल लोकांचे पोट भरता, हजारांनी लोक त्या धंद्याचेर पोट भरता. ही आमची रिव्हर्सल आसा, ती ब्रेड एंड बटर दिता हजारांनी लोकांक. आनी ताजेर जेन्ना तुमी डेव्हलप करून जर व्हडले जर मिनी हार्बर असले प्रोजेक्ट जर हाडपाक केले जाल्यार जे लोक तेजेर जियेता, जे लोक तेजेर पोट भरता, तांचे कितें जातलें हो प्रश्न सुटाव करचे पयलीं. असली जी प्रोजेक्ट आसा ती जर इम्प्लिमेंट करपाक लागले जाल्यार आमची लोकल लोकांनी खंय वचपाचें ना. आमी राजा खंयच्यान जाले बाय फोर्स आमी नाका म्हणटना तुमी प्रोजेक्ट विदाउट ऑब्टेनिंग प्रॉपर NOCs, प्रॉपर परमिशन्स, वयल्यान तुमकां पुलीस सेक्युरिटी दिता, पुलीस फोर्स दिता, हे सगळें इलिगल करपाक. सो हातून आमचें डेमोक्रेसी आसा? खरेंच आमी इंडिपेंडंट जाल्ले आसा? खरें आमी गुलामगिरींतल्यान मुक्त जाल्ले आसा? तुमी विचार करात. आनी जो जर कोणी जर हाजेर जर आवाज करप आसत ताका खंय तरी एक नाका थंयच्यान त्रास करप, नाका थंयच्यान तेजेर नाका तें हें घालप. जो एक मनीस आपल्या अधिकाराक लागून झगडटा, म्हाका दिसता प्रत्येकाक अधिकाराक झगडटा, आपल्या स्वताच्या अधिकाराक झगडपाक अधिकार आसा, म्हजें मत मांडपाक म्हाका अधिकार आसा. आनी जी गोश्ट आमकां लोकांक नाका आसा ती बाय फोर्सफुली तुमी इम्प्लिमेंट करपाक शकत ना. जावं तो मिनी हार्बर आसो, जावं तो सॅटेलायट पोर्ट आसो. फ्रॉम कार्मोना टू खोला लॅक्स ऑफ पॉप्युलेशन, लॅक्स ह्या धंद्याचेर, ह्या रिव्हरीचेर, ह्या नैसर्गिक संपत्तीचेर आपले पोट भरता. अशी सुवात, अशी एरिया जेन्ना कार्मोना टू खोला तुमी एक सॅटेलायट पोर्टाक दिता जाल्यार ह्या लोकांचें कितें जातलें, ह्या लोकांच्या सरावंडींग जे थंय पोट भरतात, ज्या घरा दारां आसात, फाल्यां रेल्वे येतली, रोड येतले, हेवी हें जातलें, तर ह्या लोकांनी मागीर खंय वचपाचें. प्रत्येक कडेन आमी पळयलां हाजे लॉंग टर्म इफेक्ट कितें जाता. जे आमचे सिमेंट आसा तें प्रत्येक पोर्टाचेर पळयलें आसतलें. सो असली प्रोजेक्ट्स हाडचे परस तुमी पयलीं लोकांक कॉन्फिडन्स घ्या. तुमी तर एक पयलीं निवडून येवच्या पयलीं एक मॅनिफेस्टो दाखयतात, म्हणटात की आमी अशें करतले, आनी निवडून येतकीच खंय तरी भलतेच आनी लोकांच्या तकलेचेर मारता. हेका आमी केन्नाच सहमत जावचेच ना. आनी असले तरी आमकां हें आमचें नेतृत्व नाका.
बरे 2-3 बरे मुद्दे मानले. ऑब्वियसली कटबना जेटी इज वन ऑफ द मेजर मुद्दा आनी तुम्ही म्हटलं की इट्स अन इंटरेस्टिंग पॉलिसी डिसिजन आय वूड से की एक मनीस कळटा आमकां की कोणीय जावं तो एका वर्सान ही इज नॉट परफॉर्मिंग देन ऑब्वियसली 4 years इट्स अ मेजर पॉलिसी डिसिजन. आय विल कम बॅक टू यू. मे बी वी कॅन हॅव अ डिस्कशन ऑन एक MLAचो प्लस पॉइंट्स कितें आसपाक जाय, हाऊ वी कॅन डू, बट ऑन अ लेटर पार्ट ऑफ द शो. My name is Menino Fernandez. I am from San Jose area. Mine is a one-man army against, I can say, the big mafia. And this mafia is consisting of police, politicians, gangsters, antisocial elements, bureaucrats, developers, and owners of the property. In front of my house, of my villa in San Jose in Sonu Township, Nasai, there is a big open space, about 12,000 square meter. It is an open space. Open space is meant for the residents of that Sonu Township. That is not for the use of others, villagers or anybody. But this open space were used by the clubs affiliated to Goa Football Association, all over the clubs, with the blessing of the police, politicians and the panchayat. And they were damaging my house because one of the goalposts is erected right in front of my house, just 10-15 meters away. So where the ball will go? They are damaging my window panes, my garden lamps. Finally, I have to give up my job also, foreign job, and I have to fight this corruption. Finally, I got the result. The authorities passed the order to demolish the goalpost. And the goalposts were demolished on the 6th of April last year, 2015. And after that, and some people were arrested, also detained for obstruction the demolition process. But the same night, some politicians came on the television and they gave the interview saying that demolition of the goalpost is not the final solution. It was around 9 o'clock. I saw that on the television. But at 9:52, some 6 people, 3 on each bike, 2 bikes, 3 on with their hands with the stones, quarry stones in their hand. They started pelting stones on my villa, breaking the window, and it was scoring like a terrorist attack. And I was surprised. Me and my family were inside. We were holed up inside. We called the police. We didn't come out. We called the police. We went to check the CCTV footage. We saw the CCTV footage. When the police came, we went out. They were not knowing that I have the CCTV cameras fitted. So 2 of the culprits, they came with the bike to see what was going on. So my daughter immediately recognized these are the people. They ran away. Police also ran away. Then these people are working in a bakery there, which is also run illegally with the blessing of the panchayat. We immediately called the police to arrest them. They did not arrest them. We gave them the CCTV footage. We identified where they are working. Arrest, and until now they say it is under investigation. But I have taken them to SPC, State Police Complaint Authority. But on the 13th of the same month, last year, April 13th, they filed a false case against me without my knowledge under ST that I slapped a ST boy and I gave him ST remarks, which was not it. It came in the newspaper on the 15th of April. Somebody called me, Menino, is it you? Who said there is some ST? I said, I bought the newspaper. I said, yes, I don't know anything about this. This is all a false and bogus case. And now they have re-erected the goalpost. They don't care for the law. But the court, I know court will handle it. High Court also gave the order in my favor because I am alone fighting it. In my favor, saying that these are open spaces. They are not a playground. There is no any document saying that it is a playground. There are documents, subdivision, it's a playground. See, these are our politicians are also, instead of giving peace to the families, we have elected, last time we have elected the other candidates so that previous government was not good. We have given them the another, but these people have done worse than that. This is like the Gunda Raj. So this is what I want to... You say that, law and order is not maintained. Really, yeah. Law and order is very bad in this thing. This is one of the most important things that is required for in a state. But I will just take the remarks and come back again if possible. I am Dominic Norona, Punch member of Dramapur Silli. Anga आज हांव उलोवपाक सोदता तो रिजनल प्लॅना वयर जो मोस्ट इम्पॉर्टंट मुद्दो आमगे फुडार गोंयचो. रिजनल प्लॅन 2021 हो घडून आयलो 2011 वर्साक, जो लोकांक नाक तसलो प्लॅन तयार जावन आयिल्लो. आनी प्रिवियस गव्हर्मेंटान ह्यूज मॅनिप्युलेशन करून तो प्लॅन लोकांक जाव तसलो करूंक ना, पूण सारको ऑपोजीट. एक कपल ऑफ एग्जाम्पल्स इतल्यान येताय ते 25 मिटरांचे रोड जे मार्क केले शिंशिनी तावन वेल्ली आनी ओल्डनी ब्रिज तावन दांडेवाडो क्रॉसिंग टू सर्जोरा. हे रोड्स जे केले ते लोकांचे स्ट्रक्चर्स कन्सिडर करून आसतना कांय कन्सिडर करून आसतना
हे पास करून दवरलो आहा रोड प्रोविजनल. फाल्यां तूं लायसन्स घेवपाक गेलो जाल्यार हे तुका पास जायनाय प्रोजेक्ट्स. तुगे खूद गोरबान पास जाय जाल्यार तुगे रोड एरिया मार्क्ड आसा जाल्यार तुगे पास जावपाना. ड्रामापूर येयल्या मुगे ओन विलेजींक, ड्रामापूर विलेज. आमगे इगोड जे आहा तेजे पोंत रोडा मदींतल्यान दाखयतलां, रोडा सायडींतल्यान दाखयतलां. सो असले एरर्स करून हे डिलिबरेट एरर्स ओ कसले ओ प्लॅन्ड एरर्स हे आमच्यान सांगूं जायना, कित्याक डिपार्टमेंट शूड नो बेटर. हो एक मुद्दो जालो रिजनल प्लॅन जो सगळ्यान गरजेचो. गोंयचो फुडार सांबाळटो जाल्यार गोंयचो आनी आमगे वेल्ली कॉन्स्टिट्युन्सीचोय फुडार सांबाळटो जाल्यार आनी बरोपण हाडटो जाल्यार लोकां प्रमाणे प्लॅनिंग जावपा जाय. लोकांकूच्यान बरो कोण चिंतपाक शकना आपल्या गांव कसो आसतलो पळय आनी फुडार कितें आमकां जाय आमच्या गांवांत. हो एक जालो. दुसरो प्रॉब्लम म्हणटा तो आमगेलो इलेक्ट्रिसिटीचो. आमगे कोण तरी हाडला इलेक्ट्रिसिटी वयर मुद्दो, पूण इलेक्ट्रिसिटी वयर मुगे मुद्दो आहा तो इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर जावो इलेक्ट्रिसिटीक, जो आमी इन कोऑर्डिनेशन विथ द डिपार्टमेंट करून पळयला. डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करून सांगता आमकां सिरियसली आनी एक सब स्टेशनाची गरज आसा, कित्याक आमचें फार मोस्ट सब स्टेशन आसा तें कुंकोली आनी एक आसा तें वेल्ली. हे दोनी सब स्टेशन आमकां केटर करताय अप टू दीस एंड ऑफ ड्रामापूर. सो डिपार्टमेंटल सजेशना प्रमाणे आमी प्रपोजल मांडलो आहा आनी तो प्रपोजल इवन पब्लीश जालो आहा. इट हॅज बीन टेकन इन पब्लीक इंट्रस्ट, पूण तरी आसतना तेजेर कांयच नियाळ जालो ना. इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणून एक न्यू सब स्टेशन लोड उण कोण घेवपाक वेली सब स्टेशन आनी कुंकोली सब स्टेशनाचेर कितें प्रॉब्लम जालो जाल्यार आमकां फेस करूं पडटा. 17 किलोमिटर्सांचेर आमकां फेस करूं पडटा प्रॉब्लम. हांगतान कुंकोली जी लायन रन जाता इज एट 17 किलोमिटर्स. असले वस्तू गव्हर्मेंटान नियाळां घेयल नाय. प्रपोजल आसतना पासून तेंचे फुडें मांडलो आहा तेंचे मुखार ना त्या सुवातेर एक्विजिशन करूं मोवताय, पूण जायतें एक्विजिशन करून इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवायड कोनाय. आनी निमणें म्हळ्यार जायतें आहा सांगपाचें, पूण आमी रिस्ट्रिक्ट करूं पडटा. आमगे कलिग्स हांगा जायते जाण आसात उलोवपाक. आमगे सिल्लीं ग्रावंड फुटबॉल ग्रावंड एक एबॅन्डन ग्रावंड जावन आसा, एक गोस्ट ग्रावंड जालो आसा. 2 टर्म प्रिवियसली हेडोयन एक्विजिशन करून दवरलो ग्रावंड. आतां फक्त लँड फिलींग करून उरलो आहा. 4.5 वर्सां जालीं. लास्ट टर्माक सगळें उलोवप जाल्लें ग्रावंड कोणें केलें ना, हें केलें ना तें केलें ना म्हणून. पूण आतां फक्त त्या ग्रावंडाचेर मात भरून तो ग्रावंड गोस्ट ग्रावंड करून दवरला. आनी आफ्टर पंचायत रेजोल्युशन घालून जातरीच आमकां तरी आसतना तें वॉटर लॅगिंग एरिया आहलो म्हणटरी एक ड्रेनेजी आमी प्रपोजल मांडलेलें. सो प्रपोजलांतल्यान तो आमगेलो ड्रेनूय कंप्लीट जावन गेलो. सो असल्यो वस्तू ज्यो आहाय गरजेच्यो गांवांक त्यो आमगे मांडून जाल नाय. प्रिवियस गव्हर्मेंटा टायमार 2 करोड 10 लाखांचेर तो एक ऑर्डर पास जावन आसली आमगे ग्रावंडाचेर. तो ग्रावंडाचो वेरअबाउट्सो खबर नाय, तें खूंय पावलो तो. दुसरो गव्हर्मेंट येयलो 4.5 वर्सां जालीं फक्त लँड फिलींग जावन गेलां. तेज भायर एक ड्रेन बांदून जाल्या, पूण प्रॉपर लेआउट ऑफ द ग्रावंड जालो ना आमगे ग्रावंडार. हांव रॉनी कार्डोजो, गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो मेंबर. आमच्या वेळी मतदारसंघान निमणी 4.5 वर्सां चडसो डेव्हलपमेंट जाल्लो दिसून येना. सगळ्या वाटेन आमचो गव्हर्मेंट फेलियर कसो जाल्लो दिसता. लायक एड्युकेशन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट खंयच्याय वाटेन डेव्हलपमेंट असो दिसना. तुमी जाणात रोड पयले पास करून एक्सटेंड करपाक व तेंचे हॉट मिक्स करपाक पास करून घेतलेले ते आयज पासून त्या रोडांचें काम चालूच आसा. ते कुडक्यान चालू आसात. आनी तुमी चयलां आसतलें आसोळना ब्रिजीचेर चिंचिनीसान तुमी आसोळना ब्रिजीचेर एंटर जाताना थंयसर एक्सटेंड जाल्लो आहा रोड, पूण ब्रीज एक्सटेंड जालो ना. तो रोड एक्सटेंड करून तुमी सायडीन वयतले आनी खूंय वतले मोटर व्हरून उदकांत घातले. हांव म्हणटा ती मातशें तरी चिंतप आसूं जाय आसलें. असो रोड कोता आसतना ब्रीज एक्सटेंड जालो जाय आसलोली, पूण असो चिंत नासतना आमी स्टेप्स घेतले आनीक सगळ्या वाटेन लोकांक त्रासांक उडयले. आनी हेचो कारणान एक्सिडंटूय खूब जाल्यात. आमच्या सरकारान हे फुडें जायतेच इश्यू हाडले. आनी रिसंटली गव्हर्मेंट आमचे नदींचेर आयलो ह्यो नदी नॅशनलायज करच्यो म्हणून. तेन्ना आमचो आमदारांनी निशेध मारूंक ना तेजेरूय. जेन्ना तूं जाणा आसलो आमच्या ह्या वेली मतदारसंघांत चिंचिनी सायड
आसोलना आंबेली कुडबोण ह्या सायडीनी कितलोच लोक हे नदी वरवीं आपलें पोट भरता. असल्या लोकांचेर हाल्यां कसली परिस्थिती येतली, तांचें पोट भरूंक तांकां प्रश्न आसा. तेन्ना दिसतालें आमच्या आमदारान उठोन हाचेर एक निशेध मारूंक जाय आसलो. सो असल्या प्रश्नांक ताणें आमकां आमच्या वेळणी मतदारसंघांत केन्नाच सपोर्ट केलोलो ना. हांव जासिंतो फेर्नांदीस, सरपंच साजरा जावन आसा एक धाकटुली विलेज. जे विलेजान जायतो मोग आनी सवास्के आसा. आनी हे विलेजान आमच्या 80% लँड जे कितें आसा ते ऑर्चर्ड ओ ग्रीन फिल्ड आसा. आमकां उणेशें 20%च सेटलमेंट झोन. आमकां एक व्हडल्यांतलो व्हडलो प्रश्न म्हणटा तो, जेन्ना आमचे गांवचे भाव कोणूय घर काडूंक सोदता जाल्यार तांकां जायत्यो आगोड्यो येतात सेटलमेंट झोनाक लागून. आनीक हेका लागून जायते फावटी आमच्या गांवच्या लोकांक इलिगल घरां काडचीं पडटात. आनी जेन्ना इलिगल घरां काडटात तेन्ना आमकांय जायते त्रास जातात. पूण गांवचो लोक जावन आमकां त्या लोकांक आमकां सपोर्ट करचो पडटा. आमची रिजनल प्लॅन कमिटी काडली आनीक आमकां कशें जाय तें आमी ते रिजनल प्लॅनाचेर आमकां खंयचे सेटलमेंट झोन येवंक जाय ते आमी मार्क केल्ले. पूण फाटीं आमकां एक प्लॅन आयलो, त्या प्लॅनाचेर जे आमी कितें मागलेलें तें कांयच येवंक ना. बोल्देंच कितें रिजनल प्लॅनाचेर घातलां सेटलमेंट झोनांत. पूण परत आमी आनीक एक कमिटी काडून आमच्या गांवच्या लोकांची प्लॅन धाडला, तो आजून पर्यंत आमचो एप्रूव जावंक ना. सरकारा लागीं मागता आमच्या गांवच्या लोकांक आमच्याच गांवांत रावंक आमचो प्लॅन ताणें फुडें व्हरून आमकां पास करून दिवचो. दुसरी वस्त म्हणटा ती आमी सरपंच जायते फावटी लोकांचे विचार आसतात. आमकां जायत्यो स्किमी येतात, त्यो पंचायतांसून कित्याक येनात. आयज ह्यो स्किमी आहात त्यो एकूय स्कीम पंचायता लागीं दिवंक ना. सिग्नेचर ऑथॉरिटीज MLAs दवरल्यात. हांव सरकारा लागीं विचारूंक सोदतां, MLAs गांवच्या लोकांक वळखतले, आमी पंचायत आहा ती कित्याक? दर एक पंचायतान तांचो वॉर्ड मेंबर आसता. ते वॉर्ड मेंबराक खबर आसता बाबा ही स्कीम ह्या मनशाक पावंक जाय. पूण जेन्ना ही स्कीम आमचे लागीं येना जाल्यार आमी लोकांक कशें हेल्प करतले? आमी MLA लागीं वचून भीक मागतले? फायनली सिग्नेचर ताची. जेन्ना आमी आतां आमकां विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी काडली आनी विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी जावन आसा आख्खे विलेजाची कमिटी. आनीक ही कमिटी एक प्लॅन करता तो इंडिविज्युअल प्लॅन कोणाचोच आसना. हो प्लॅन जावन आसा गांवच्या लोकांचो. म्हणटूच जेन्ना हो विलेज डेव्हलपमेंट प्लॅन आसा ते प्लॅन घेवन हांव मागतलो आसलो सरकारान ते उदरगत करूंक जाय आसली. पूण जायते फावटी ज्यो वस्तू घडटात, जे सुवातेन डेव्हलपमेंट करूंक नाका आसलें ते सुवातेचेर डेव्हलपमेंट जाता. एक एग्जाम्पल म्हणल्यार आमच्या विलेजान आमकां एक सोबीत सुंदर आमचें एक तळें आसा. आनी हे तळ्याक पळोवंक जायतो लोक येता, बरो लोक डिसेंट फॅमिली येतात आनीक जायते हेरूय लोक येता. पूण हांगासर जायत्यो वायट वस्तू घडटात, ताका लागून आमी तो रस्तो तार करूंक ना. पूण आमकां गोमय नासतना सरकारान ताका तार घालून आयज इतली सुविधा जाली, तूं जर कोणूच वचोन वायट वस्तू घडटात जावं ड्रग ट्रॅफिकींग, सेक्स एंड ऑल अदर थिंग्स. आय एम व्हेरी सॉरी, हांव म्हणपाक आमकां लॉस दिसता. इवन आमची कॉलेजीची हायर सेकंड्रीची जावं स्कॉलाची भुरगीं थंयसर येवन वायट वस्तू करतात. फाटींच आमी कलेक्टराकूय लेटर केला, PIकूय लेटर केला, पूण आजून पर्यंत ताचेर कांयच एक्शन जावंक ना. तिसरी वस्त म्हणटा ती आमचे साजरा आमी जें डेव्हलपमेंट केलां तें दिसता म्हाका आमचे पंचायती बाबतींत. आमचे पंचायतान प्रपोजल फुडें धाडल्यात, पर्सनली ते फॉलोअप केल्यात आनी जें कितें आमचे पंचायतान जालां तें आमच्या पंचायताचे मेंबरां उद्देशी आनी आमी सगळे एकठांय आसून वावर आमी फुडें व्हेला. हांव मागतलो आसलो जो कोणूय MLA जावं आमी ताणें आमचे पंचायता लागीं मागून विचारून बाबा आमी कितें करचें, खंयचो डेव्हलपमेंट काम आमी घेवचें आनी पंचायताक कितें जाय ओ विलेजाक कितें जाय तेंच करचें. आनी फुडाराकूय हांव आमचे वेल्ली मतदारसंघाच्या लोकां थंय मागता, जेन्ना आमी कोणाकूय विचून काडटले आमी पळोवंक जाय बाबा आमी कोणाक काडटात. खरेंच हो मनीस
आमचे मुद्दे जे कितें आसात सारके आमचे मुद्दे आहात ते घेवन तो एसेंब्लीक वेतलो वा पर्सनल घेवन वेतलो वा एक पर्टिक्युलर कम्युनिटीचे घेवन वेतलो तसल्या मनशाक आमी इलेक्ट करून हाडचो न्हू. आमचे जनरल पब्लिकाचे जे मुद्दे कोण घेवन वेता तसल्याच मनशाक आमी हे फुडल्या इलेक्शनाक जिखून हाडचो. I'm Sabita Mascarenas, Panch of Sarzara Panchayat. I've actually got a lot of things to say in my experience. For the last 15 years, I'm a Panch. And I'm involved in a lot of social work, to say. But you see, when I go to these departments, now there's a scheme called Ladli Lakshmi scheme. You know, because our MLA was not there, I happened to take a signature of one Mamladar from Panjim. Go to see that form was written back saying that this signature is not valid. Mamladar is a gazetted officer. They asked me to go to the MLA. You know, some things are in all the schemes when they are implemented. No, actually now the Ladli Lakshmi, the housewife scheme, whatever is there, it should go to the. It can even the Panch member, even a Sarpanch can attest or sign whatever. You should not go to an MLA, because what happens when you go to an MLA, if that MLA is not supported by you, you know, he doesn't sign the forms. You are just insulted when you go with all that. This is one thing. And second thing is when files, the PWD files for roads or whatever, some tenders, some work is to be done. You know, now there's a culvert to be constructed in my ward. Last 5 years I'm fighting for that. Now the file is gone to the finance department and they are asking me to go to the MLA and ask him to sign on it, or ask him to give a call. I said, why this should happen? Why a MLA should phone and tell you all to pass? When everything is in order, everything is correct, it has to go ahead. MLA should not phone and tell you, just pass this file. So this is mere dirty politics, you can say. This is one side. And there's a department, a social welfare department opened in Margaon, where no powers are given to them. Social welfare department is supposed to take this DSS forms, whatever inquiries are there, whatever. Women and child department is supposed to take this Ladli Lakshmi form. So whatever problem is there, they are, kept there to sort out. But they don't do it. They say, you have to go to Panjim to submit forms. You cannot do it here. All these things, when... see if you all are press here, just go to the women and child department and see. It's on the 4th floor. And for this to go to this 4th floor, the lift is not working. One day I happened to be on the 4th floor. There was a pregnant woman who climbed the 4th floor. By the time she reached 4th floor, she fainted. Then we helped her in giving her water and to revive all that. So this should not happen. Now you all should, being pressed, you all should see to that also. I went to Panjim. They're telling me you come to proper channel, you write a letter, write a complaint. Why should I do that? I'm a woman. I said, you all should, now this women and child department is for the welfare of women, where they don't do it. 4th floor the department and all the 3 floors, there's no current. You have to just walk up, go up without any help. This is something that MLA has to sign on prioritization. Yes, that is one thing. And secondly is where many people across Goa say that empower the local bodies, that is what authorities, so that you can streamline a lot of work. It will be and we won't be discussing this at Matdar Raja for assembly elections, but this could have been discussed at panchayat level or municipality level. Point where I actually don't want to take any credit, where I do all the paperwork, the forms are submitted, MLA distributes the checks. How can he do that? Okay, that's interesting. Maybe we can have a little discussion. Yes. Once the MLA is elected, he is the boss of the whole constituency. There is no panchayat, there is no sarpanch. Every should be. No, we'll try to discuss this. I'll just take 2 opening comments. Muj naam Freddy, Gawan Sanz Arial, Village Development Committee member. आता आमगे जायत जावंक भावान भयणांनी उलयलां MLA वयर जावं आपल्या गांवचे डेव्हलपमेंटा वयर म्हाका म्हज्या गांवच्या डेव्हलपमेंटा वयर सांगूंक शकता रिजनल प्लॅन सरकारान लोकां मत दिलो आनी लोकांक धांडायलो बाबा तुम कितको जाय तेश करूंक जाय हर एक विलेजींनी आपल्या मोगान आपल्या गांव कितको जाय तो सगळो ड्राफ्ट करून गव्हर्मेंटाक हँड ओवर केलो
आज पासून तेजेर कांयच केलें ना. जेन्ना इलेक्शन येयली तेदोणा हर एकल्यान आश्वासन दिलें रिजनल प्लॅन स्पेशल स्टेटस सडन कितें आहा तितल्याचेर गव्हर्मेंट फॉर्म जालो. आयज मुगले विलेजीन तर चोवपाक गेलो आमी वॉटर हार्वेस्टिंगाचो एक पॉयंट माग केल्लो म्हणजे एक जमीन आमी माग केल्ली. तिनी सायडीन दोंगर आहा एकूच सायडीन तांकां कन्स्ट्रक्ट करूंक जायो. जेन्ना आमी सबमीट करूंक गेलो पुत्तूराजन सिनियर टावन प्लॅनरान तेणें तातूंत विचारलें तुमी प्लॅन केलो तो तुमगे कितू जावन शिकलो आहाय. आमी शिकलो नाय पूण हर एकलो आपल्या गांवांक वो घरांत काम करतालो तो इंटिरियर डेकोरेटर जावचो पूण गरज ना. तेका तेगे गांवचो मोग आसता वो तेगे गांवचें कितें आहा तें खबर आसता. सो त्या प्रमाणे आमी आमगे विलेजीन भोंवोन काम केल्लें. सो आमकां आजून रिजनल प्लॅन आमगे विलेजीचोय आमकां मेळना आख्या गोंयच मेळना तो सोड आमगे विलेजी सांगता आमगे गांवच रिजनल प्लॅन जालो ना. आयज आमगे विलेज जशें आमगे जुलियन सांगिलां आमगे विलेजीन हर एक जमीन एक्वायर केलो आहा. पायपलायन 2 रेल्वेज आहाय इंडस्ट्रीज आहाय पूण गोंयकारांक वो आमगे गांवच्यांक जॉब ना. जेन्ना कोणूय MLA तर निवडून येता तो तेगे कॉन्स्टिट्युएन्सी MLA आसता पूण कितें रेजोल्युशन घेवपाक जाय जाल्यार होल गोवा आसता. पूण जेन्ना तो मिनिस्टर जाता तो होल गोवा नॉट फॉर दॅट कित्याक हे मिनिस्टर आहाय ते आपल्या गेले जी कॉन्स्टिट्युएन्सी लागताय तांकां जॉब दिताय. दुसरे तरी कोणी गेलो मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी पडना मरे हो एड्रेस चोयताय पयले म्हाका जाल म्हूण. आतां रिसंटली 50 दिसांचो टायम दिला नोट डेपॉझीट करपाक. हांव सरकाराक इतलें मागता नोट डेपॉझीट करून जरी तर 50 दिसां टायम दिला जाल्यार हर एक डिपार्टमेंटाचे गव्हर्मेंट सर्वंट आहाय तांकांय तुमी 50 दिसांचो टायम दिवचो. एक फायल इनवर्ट जायन ते 50 दिसां मदें ती काबार जावपाची. जात जाल्यार हें कोन्न दाखोवया गोंयच्या लोकांक. तेन्ना हांव म्हणूंक शकता येस 50 डेज आहाय पडे ते 50 रुपया तुमी 50,000 वो कितें ओडीएस लाग कितें घर गुंतले पडे त्या मानून घेता. 50 दिसां टायम दिया ही फायल काबार करूंक. तेन्नाच हर एक जाणटे कोण चोट पड स्टेपां तेंगे इल्लेशें उण जातलें. हे 50 दिसां टायम दिना हें करप्शन करूं मेळटा. कोणाकूय आपयता सोमरा यो म्हणटाय सोमरा येयलो म्हणटरी शुक्रारा यो म्हणटा शुक्रार सोनवार फकत पाट्यो घालपाक आनी पाटी घालूंक जायना कोणा ना कोणा दिवचें पडटा. हे फोर्स कोताय ब्रायब घेवपाक. इलेक्शन जायन तेन्ना नो करप्शन फ्री हो सगल्या हाटीको बोर्ड मारलो. आज एकूय बोर्ड दिसती पडना आज सगळे भितरल्यान घेताय. हांव पर्सनली हर एक ऑफिसान भोंवलो आहा म्हूण म्हजे बरोबर जुलय आसलेलो सगळे आमगे गांवचे डेव्हलपमेंट हाटी आनी भोंवत्या जाणा कितू त्रास पडटा आमल्या लोकांक येवन हांव सांगताय बाबा अशें मागीर तो जॉब तेंगे घेवन आमी वचचें पडटा. कित्याक आमकां मोटरसायकल आहा म्हणटा आमी 100 पाट पासून सांगताय. जे कोण बसीन ट्रॅव्हल करता तेंच कित्याक चिंत नाय. कोणूय जावं तो कोणूय निवडून येवं हांव फकत इतलें मागता हर एक कडेन आपआपल्या मनशां आहाय पडे तेंक पयशे नाकाय पूण तेंच्या फाटल्यान कोण आहा पडे तेंक चोयाय. आमी आमगे विलेजीचो स्क्रॅप येडा इश्यू आमी आमगे MLA को घेवन गेले दिलां पावला पावल ना न्हू हर एक कडेन दिलां. आतां आमगे जमीन वचड आहा तितलीच सेल जाता वचड आहा तितलीच. जरी तर सरकार वचड आहा ती कन्वर्ट करूंक जायना जाल्यार सब रजिस्ट्राराक कित्याक सांगना तूं वचड आहा ती हें करूंक जायना जाल्यार. ओपन स्पेस आहाय त्यो सेल जाताय. ओपन स्पेस सब रजिस्टर आहा तो हाटलो प्लॅन कित्याक चोयना पेपराचेर. हें सगळें धड दांगून सायन मारताय. सगळो ब्रायब चलता. करप्शन फ्री खूंय जालें ना करप्शन चड जालां ह्या सरकारीन. एक U-टर्न मारपाक हो 0 टर्न. कित्याक आमी जर पावर हावजाक गेले जाल्यार एक गेले ते वर्स 8 वर्सां मायज जायन गेलीं आयज तो सर्कल तांकां कंप्लीट करूंक जालो ना. जरी तर तुम तर हऱ्या लोकां मदीं आहाय लोकां मोगान तरी आहाय ही काम कोन्न दाखोयाय. आमगे विलेजी सांगता हर एकल्यान आपल्या विलेजी सांगलें हर एक विलेजीन काम करून घेयाय. MLA जाता कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं मिनिस्टर जाता होल गोवा जावं इतलें आमगे सांगणें. अकाउंटेबिलिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. 50 डेजच्या टायम फ्रेमान किंवा एनी N नंबर ऑफ डेजच्या टायम फ्रेमान आपल्याक तें काम जाल्लें जाय वेदर येस ऑर नो आनी जाता जाल्यार तें काम आपलें कंप्लीट जाल्लें जाय. येस हांव चार्ल्टन फुर्तादो सेक्रेटरी युनियन ऑफ शिंशिनी विलेजर्स. हांव आतां कंपेर करता आमची विल्लिंग कॉन्स्टिट्युएन्सी लास्ट 20 इयर्स. जेन्ना लास्ट 15 वर्सां देखून आमचो गांव भाव जो मिनिस्ट्री देखून घेवन आसलो ताणें आपल्या गांवा खातीर कांयच करूंक ना. जेन्ना आमी हो न्यू MLA निवडून हाडलो तेन्ना आमच्या चिंचिनी आमी एक प्रोजेक्ट आहलो टेकिंग इनटू कन्सिडरेशन आमची स्कुलां सोभोंवती शिंचोणच्या अराउंड रेडियस ऑफ 7 किलोमीटर देर आर 7 schools आनी वीच कूड बेनिफीट 7,000 चिल्ड्रन प्लस यूथ. सो हें सगळें आमी पळोवन आमी पंचायत घर प्लस मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आमी प्रोपोज केलो. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रोपोज केलो आनी मागीर ग्रामसभेंत एक्सेप्ट जालो आनी मागीर तुजे
पंचायतान जी सायन दिवची आसली त्या टायमार सरपंच चेंज जालो. एवरी 6 months सरपंच चेंज जावपा लागलो. मागीर आमी स्टार्ट केले, आमी एकठांय जावन आमचे MLAशी गेले. म्हणलें आमचो लोकांचो प्रोजेक्ट वीच वील बेनिफीट यूथ. सांजचे चिंचिनी येयत जाल्यार सद्याक आतां युथाक कांयच ना सोडून मळको आनीक 12. सो टू डेवलप बेटर एक्टिविटीज आनीक टू डेवलप द विलेज थ्रू यूथ आमी MLA एप्रोच जाले. तेन्ना तो म्हणूंक लागलो तुमचे पंचायतान आपणाक NOC दिले बगर आमच्यांनी हो प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंक जायना. पयले पावटी जेन्ना पंचायत एग्री जाले, दुसरे पावटी एग्री जावपा टायमार ते सरपंचाक उडयलो. सो तेन्ना तो तुगेलो GSIDC पास जावन टेंडर जावन सगळें जावन रेडी आसलो. सगळ्यात एक NOC जाय आसली तुजे पंचायताची. आतां आमकां होल इश्यू चोयत जाल्यार सरपंच थोडे दीस फाटीं स्टेटमेंट्स दिता की MLA कांय कोन्ना, MLA कांय केलें ना आनी चिंचिनीक कांय केलें ना. जेन्ना 15 वर्सां देखून गांवचो भाव आनी सन ऑफ द सॉयल MLA जावन मिनिस्टर जालो आनी 3 टर्मान मिनिस्टर आसलो, एक टर्मा तो डेप्युटी CM देखून आसलो, जाल्यार तेणें मिनिस्ट्री आसतना आपल्या खुद घराक कांय करूंक ना. पूण जेन्ना हो न्यू MLA आमी विंचून काडलो, हो कांय कोन्ना सोडून दुसऱ्याक सोडून दिवन तेणें खुद आपल्या गांवांत पयलें स्टार्ट केलें. आपल्या गांवांतसून आंबेली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जावं तुगेली बाराडी संस्कृत भवन, दिकारपाले कम्युनिटी हॉल, प्लस आनीक जायते बारीक मोठे प्रोजेक्ट्स अरावंड 100 crores प्रोजेक्ट दुसरे कडेन जाल्यार. बट आमचे चिंचिनी आजून आहा तशेंच आहा. कित्याक लागून? पंचायताक लागून. हांव मागतां गव्हर्मेंटांत ग्राम सभेक हायर ऑथॉरिटी दिवची. ग्राम सभेक कित्याक आतां जाल्लें आसा. हांव चडसो चिंचिनीचें सांगता कित्याक दूख भोगता सोबंद वेल्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी चोयल्या खुंयचे कडेन, पूण एक 10 जाणांक फायद्या पडपाचो कितें ना कितें प्रोजेक्ट जाला फॉर बेनिफिशियल फॉर द सोसायटी. बट आमच्या चिंचिनीक बेनिफिशियल फॉर द सोसायटी कांयच ना. ह्या प्रोजेक्टाक लागून आमी भोंवताले तेन्ना आमचो CRC ग्रावंड आसा, ग्रावंडाचे डिवेलपमेंटाक लागून देखून रिडेवेलप करपाक, कित्याक भुरग्यांक हांगा चिंचिनी कितले प्लेयर जावन गेले म्हळ्यार हांगा ग्रावंड ना खेळपाक. सो त्या ग्रावंडा लागून देखून आमी GSIDC कडेन GSIDC एक कोटा आशिल्लो तेन्ना. सो ते म्हणूंक लागले यू पुट अ प्रपोजल टू द क्लब आनी नाड. हांवूय मेंबर आहा त्या क्लबाच्या मिटिंगेकूय प्रपोजल घालीत जाल्यार तेच म्हणूंक लागले आपण आसो पुऱ्यान आपण दिवपा ना NOC. सो दॅट मिन्स चिंचोण्याक डिवेलपमेंट कांय नाका. मागता हांव ग्राम सभेक लोकांच्या ह्या लोकांक चड व्हॅल्यू दिवचो देन द सरपंचीज एंड ऑल. बिकॉज एज द लॉ ग्राम सभा इज सुपिरियर ऑन द बुक दे से, बट भितर पंचायत मेंबर्स दे से आर मेजॉरिटी इज सुपिरियर देन दी पीपल. सो समजता हो तरी मुद्दो मुखार जेन्ना निवडून येतलो न्यू MLA तेन्ना हो तरी मुद्दो. बरें, एक इम्पॉर्टंट गजाल वदळच्यान आमी उलयताले की इट इज MLA खातीर आमी ब्लेम करताले किंवा MLA कन्सिडर करून आमी बाकीच्यो सगळ्यो गजाली करताले. आतां एक ताणें एक बरो मुद्दो काडलो की सगळें जाता तो MLA करूं किंवा आनी कोण करूं किंवा लोक थंयसरले अकाउंटेबल धरून ते जाता जाल्यार थंयसर 6 म्हयन्यांनी तुजो पंचायत चेंज जाता. हांव ऑलवेज चिंततालो की डेव्हलपमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. ओके, इट इज रिगार्डलेस ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, तुजे इंडिविज्युअल सगळे सायडीक आमी लोक सफर जाता. म्हाजो आमदार कोणूय आसूं, म्हाजो पंच किंवा सरपंच कावन्सिलर कोणूय आसूं, एट दी एंड ऑफ द डे इफ अ ब्युटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट हॅज टू बी डन, इट इज आय हू वील बेनिफीट फ्रॉम इट. जे म्हाका भोगूंक मेळटलें तें, बट तें अशें जायना. हांव म्हणटालो की आमदारूच करिना काय असो प्रश्न येतालो. चलटन व्हेरी गुड दॅट यू हॅव गिवन मी एन ऑपॉर्च्युनिटी टू एक्सप्लेन समथींग. आतां तुवें म्हणलें की तुज्या पंचायतीन सगळ्यांची ऑर्डरी आसा, फक्त पंचायतीचें परमिशन दिना म्हणून तें काम जायना. आमचे ग्रामसभा मेंबर आनी कन्वेयर ऑफ बिल्डींग कंज्युमर फोरम आसा, आमच्या पंचायतीन आमी नाका म्हणून एक प्रोजेक्टाक परमिशन दिवना. तांचे कडेन सगळी परमिशन आसा, GSIDC सगळी आसा, आनी पंचायतीचें परमिशन नासतना तें काम चालू जालां.
अंडर दीस सेम टेन्युअर. म्हणजे हांगा लोकांचे किंवा ग्रामसभेचे कन्सिडरेशन ना, हांगा कोणाची तरी मक्तेदारी चलता. आय वॉन्ट टू प्रूव दॅट पॉयंट. जरी तर एवरी न्ही लिसन 2009 ऑनवर्ड्स शी इज देअर. बुक्स वचून चेक कर, ग्रामसभा रोल रजिस्टर वचून चेक कर. एवरी ग्रामसभा देर इज अ रेजोल्युशन ऑब्जेक्टिंग सर्टन वर्क्स. एवरी ग्रामसभा there is no panchayat permission, still that project is continuing even after we have done the demonstration, we have done the protest. And तू म्हणता फक्त पंचायती परमिशन ना म्हणून काम उरला. I don't agree to this because this is my same constituency, this is the same MLA, this is the same governance. इंटरेस्टिंग हे म्हणजे म्हाका दिसता You can go and check. Teka lagon, that is why I am saying Gram Sabha should have superior power. What Gram Sabha says is final. ना but what you are trying to prove is जर ती जर ती MLA जाय किंवा पंचायतीक जाय किंवा कोणाकूय जाय, पण हांगा लोकांकूच जर नाका ते, म्हणजे हांव म्हणटलो फाल्यां हांगासर आमी व्हडलो एक कसलो तरी पार्क करूया, बट ते लोकांक ते सस्टेनेबल नासतलो किंवा ती गरज ना हांगासर, ती मे बी सिटीक गरज आसात, लोकांक हे नाका. बट म्हाका दिसता म्हणून हांवें ते करचें काय किंवा माझे ते कॉस्मेटिक. My main thing is that Gram Sabha representation is an important thing, no doubt about it. But जेन्ना आमगेलो पड रिजनल प्लॅन लोकांनी कोर कमिटी आमगे गोमोन सांगिल्ले ते भाशेन कोर कमिटी फॉर्म करून आमी प्लॅनिंग केल्लें आनी हे लोकांक कळपा जाय हो कोर कमिटी प्लॅन केल्लो केन्ना 2011 फुडें 2011 प्लॅन येयले ते बरें आसा. ऑपोजीट येयले लोकांक नाक ते भाशेन येयले. तेज उपरांत जात कितें लोकांगे ऑब्जेक्शन आसा. हांवें एक पर्सनल इन्क्वायरी ड्रामापूर विलेजी मध्ये एज एन एक्झाम्पल सेट ऑफ एक्झाम्पल मारली TCP मध्ये आनी वी फावंड आउट सगळे एप्लिकंट्स जे आसात न्हू ते टायमारी एप्लिकंट्स आहाय ते सगळे बिल्डर लॉबीन एप्लिकेशन घायलें शेतांक कन्वर्ट करपाक मेजर चंक्स ऑफ लँड दोंगरांनी शेतांनी लो लायंग फिल्ड्स. सो तो थ्रेट फील जाले उपरांत आमगे थोडेशे अदर रेनबो वॉरियर्स आनी कोण कन्सर्न मेंबर्स आमी सांगाताक वी कोऑर्डिनेट एंड वी वर्क. हे सगळे कोऑर्डिनेशन आमकां कळोन आयलें द डिफॉल्ट्स द फ्रॉड दॅट इज इन देर. एक असलो एक्झाम्पल आसा हांगा आमगे गांवांत TCP एप्लिकेशन रिसीव करता दाखोवन कितें रिक्वेस्टिंग सब डिविजन ऑफ प्रॉपर्टीज इन जाकलीबांद एरिया. थंय कवर लेटराचेर बरयता वी हॅव प्रोविजनल NOC फ्रॉम द ड्रामापूर पंचायत म्हणून. भितर लेटर घायल्या नावेली पंचायतीची. इतली फ्रॉड आसा. हे लेवल ऑफ फ्रॉड इन द रिजनल प्लॅन. आतां जेन्ना हो सगळो आवाज जावन TCPन परत धाडलो प्लॅन कित्याक तेमकां समजून येयलें वी वर रेडी टू गो टू कोर्ट. आमी तयारी केल्ली कित्याक गोंया सांबाळटा जाल्यार आमी कशें तरी सांबाळपाक जाय. सो आमी तयार केली कोर्टां वचपाक. तेज पयलो प्लॅन परत गेलो TCP कडेन. TCP कडेन परत गेल्लो चोयच्या गेल्यार पत्तो प्लॅन येयलो तो रिपीट शो ऑफ 2011. हांव चिंता आतांचो आनी पास्ट दोगोय जॉयंट वेंचर कोताय काय म्हणून आजून चिंता हांव कन्फ्युज्ड हांव वेदर देर इज अ जॉयंट वेंचर गोईंग ऑन हांगा. कळ्ळें तुका न्हू कितें काय सोमना दिल्ली बेस्ड कितें तोय तितूंक वारलो दिल्ली बेस्डान कितें मेंटर MLA तितूंक वारलो दिल्ली बेस्ड दावलो नाका तूं दिल्ली बेस्ड तोय आसलो दिल्ली बेस्ड. Another thing जे आमी उलयले वॉज अबाउट विमेन एम्पावरमेंट आनी हेच्या बद्दल तांकां ट्रेनिंग. हांव म्हणटा की विमेन एज वेल एज यूथ. कोणे तरी म्हटलें की यूथ हांगासर आसा दे आर गोईंग टुवर्ड्स अ डिफरंट वे. मागीर तुमी म्हणा की ताका इंडस्ट्रियलायज ट्रेनिंग मेळना इंडस्ट्रीक जे जाय पळय तसले स्किल्स मेळना. दॅट इज वन थिंग. सेकंडली आनी विमेन एम्पावरमेंटा खातीरूय हे जाय. So maybe you can elaborate on that. Actually, the thing is, because of this entrepreneurial thing, sometimes we need loans. Okay, I have an idea, I want to start something, I need loans. So this is how it started on a personal level with me. I wanted to do something, so how to go about the loan? And it's a very sorrowful thing actually, that though we have so much of things happening and good things happening, it is a joke actually when you say Matadar Raja. There is no Raja anywhere in this whole society, whether it's Goa, India, or what, I don't know. Because luckily one good soul, Goan soul told me, you should find out something about SIBA. I don't know how many Goans know about SIBA. It's a center for incubation and business acceleration. Now this is something that teaches you. They give you so much of knowledge. They tell you how you can go about doing business. They tell you what women have, what men can do, or whatever. So much of knowledge, and nobody has ever bothered, to tell somebody about this. Today we are Matadar is Raja only when elections come close.
Only when the elections come close, they want the women. Suddenly, they are dynamically bringing women self-groups up. Yeah, we are there for you. What the heck is going on in this state? Yeah, and we are supposed to be the highest literacy state in this. But what I would like to say is, to add to you, our own MLA is actually the chairman of the Khadi board. And in my inquiry in the last 3 years that I had found out, Khadi schemes went mostly to the Perna side, not to our constituents. Very less constituents have benefited from the Khadi this with the presence of our own MLA. Okay, Dominic, just to continue to what you... There were no awareness camps held within the constituency. No, see, under EDP program, I'll tell you this, EDP program, we get 2 schemes which are really fantastic for Goa people. Okay, let me tell you, because by this program, if somebody wants this program, at least let it go out, because our MLAs are either too selfish or they are too lazy to inform us about this. There is one is the Chief Minister Rojgar Yojana and the Prime Minister. Now the Prime Minister Rojgar Yojana is taken care of by the Khadi. Okay, and for which Veli constituency MLA is the chairperson. Okay, now when I say no, I don't want to say somebody is good or bad. I believe somebody has it in him or he doesn't have it in him. You are a good person, fair enough. But they say for the wrong person or wrong things to triumph is only required for the good people to sit down and do nothing. So thank you to the present MLA. He sat down and he made sure that he did nothing in far as speaking for his people is concerned. एक असे प्रोजेक्ट जो पंचायत क्लियर जायना म्हणून जायना आणि एक जे पंचायत ग्रामसभा म्हणटा नाका आमका प्रोजेक्ट तरी हो जाता हो म्हाका दिसता एक वन ऑफ द USP ऑफ दिस कॉन्स्टिट्युएन्सी जो म्हाका हांगासर मेळ्ळो बाकी सगळे वेरियस इश्यूज आय नीड टू वाइंड अप दिस शो हुंयची पार्टी फेल जाता कोण इलेक्टेड आमदारा लागून इलेक्टेड आमदार जो इलेक्ट जात तो सारको ना काम करपाक कापस्ताद दवरना लिगल सिस्टमान इनवॉल्व जावपाक इंटेलिजन्स ना जाल्यार ऑटोमॅटिकली हुंयचे पार्टींत तूं आसून तें फेलू जायत रावतलें टायम पावलो सारकें आमी उलोवन सारकें चिंतून मुखार पावल मारून बरे आमदार निवडून हाडूंक आनी खरेंच आमी जर मतदार राजा जातले जाल्यार हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता खंयचो गव्हर्मेंट आसूं कोणी MLA आसूं की लोक जेन्ना तुमकां वेचून काडटा तो फक्त इतलोच हक्क मागता की आमी घोळोन खाता आमकां घोळोन खावपाक चान्स दिया आमकां काम करून पोट भरपाक चान्स दिया हो इतलोच अधिकार आमी तुमचे कडेन झगडटा आनी होवूय जर अधिकार जर तुमी आमकां दिना जाल्यार म्हाका दिसता तुमकां वेचून आनी काडून कांयच फायदो ना तो मागीर खंयचोय सरकार जावं खंयच्याय पक्षाचो सरकार जावं खंयचेय MLA जावं फक्त आमचो अधिकार आमकां दियात की आमचें पोट आमी जे घोळ आमी कश्ट करून भरता ते आमकां तशेंच खावपाक आनी तें प्रोविजन दवरपाक फ्युचरान आमचें गोंय सांबाळपाक as you clearly said, it is we who have to hold the representative accountable. It is not की तो आमी ताका निवडून दिलो तो काम करतलो एक पॉलिसी डिसिजन ते जायत न जायत आय डोंट नो की एका वर्सान तो परफॉर्म करिना तर फुडली 4 वर्सां ताका फुडें कंटिन्यू करचो न्हू दिस इज अ पॉलिसी डिसिजन बट आय थिंक वर्सान वर्स जर आमी ताका अकाउंटेबल धरीत जाल्यार आय थिंक यू नो बाय 5 years वी नो वेदर ही इज परफॉर्मिंग ऑर नो आय थिंक जस्ट टेल मी सर इन दिस इलेक्शन इयर ओनली इतली कामां कशी जातात लास्ट मिनिट सो एक योगायोगान आमी हांगासर वेळी कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयले हो आमचो कार्यक्रम घेवन आमी तुमकां एक व्यासपीठ दिलें तुमची मतां मांडपाक आय थिंक म्हाका दिसता प्रुडंटान हे व्यासपीठ दिवचें न्हू तुमी स्वता खातीर तुमचे स्वताचे व्यासपीठ करचें आनी हे करचें आनी ऑब्वियसली हांव म्हणीन की परत जेन्ना आमी मेळटले तेन्ना अशे इश्यूज नाका की पंचायत सगळे जाता पंचायत क्लियर करिना पंचायत नाका म्हणटा जाल्यार कोण गव्हर्मेंट सगळे फुडें वचपाक सोदता सो आय थिंक आय डोंट वॉन्ट टू डू हॅव दीस कायंड ऑफ कन्वर्सेशन अगेन बट वेरियस पॉलिसी डिसिजन्स आयले एंटरप्रेन्युअरशीप सारखे आमी हेज्या गोश्टीचेर उलयले देर आर लॉट ऑफ अदर इश्यूज टू टॉक अबाउट बट आय थिंक माय टायम इज फिनिशिंग अप आम्ही असेच मेळ्या एका वेगळ्या मतदारसंघान एका वेगळ्या विषय थोडे वेगळे विषय घेऊन तोपर्यंत वचच्या पयलीं एकूच सांगपाक सोदता जे आमी सगळे हांगासर एकूच गोष्ट उलयली की आता असा एकूच विश्वास 2017च्या निवडणुकीन करूया एक नवो ध्यास करूंक लावया भावी आमदाराक आमच्या मतदारसंघाची सेवा आणि फुडची 5 वर्सां जावया आमी सगळे मतदार राजा तुम्ही पळयतालेत अमया डेअरी एंटरप्राइज बाय अबाब इंडस्ट्रीज प्रेझेंट्स मतदार राजा इन असोसिएशन विथ एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट मेनी ऑप्शन्स वन नेम पळयत रावत प्रुडंट